शेतकऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे 15 वर्सां आदी तळे उदकात भरिल्ले आसताले। WRD खात्यान आड नदर केल्यान ही घडणूक घडली। सरकार एका वाटेन म्हणटा शेतां करात, पूण प्रत्यक्षात अजून मेरेन शेतकारांक तळमळचे पडटा। हे तितलेच खरे। सरकारान जाता तितले बेगीन हांगा बांद बांदून तळे राखचे आणि शेतकारांक थाकाय दिवची, शेतकारांचे सरकारकडे गाराणे। आमच्या हांगा भटवाडी हांगा तळे आसा ते खूप पयलींचे तळे आसा। तेका पयलीं एक बांदकाम कशें आसलेलें आनी आतां ते अशेंच मोडून कशें पडलां। ते बांदकाम समज बरें तळे जालें जाल्यार उदकाचो शेताक बरे लोकांक उपयोग पडटलो आनी लोक शेती बीन करूं शकता ते उदकान आनी खुबशे लोकांक फायदो जातलो। हे सपोज तळे जाले जाल्यार आमकां 80% शेतकरी आहा पळय ते सक्सेसफूल जातले। तशीच हांगाच्यान देवळा पर्यंत हे उदीक सगळ्यांक हे जातले, यूज जातले देवळान शेतकऱ्यांक। हे बंद केन्नाच्यान जाला? बंद हे जाली 15 वर्सां सुमार जाली। त्याच्या पयलीं हेजेर शेत करताले तुमी? हय, तेच्या पयलीं आमी हांगा शेत करताले। बंद म्हणजे कितें भरला म्हणून हे? हय, हे उदीक हे जाला म्हणून, म्हणजे तेचो सद्या कोण यूज करिना आतां। हांगा जेन्ना तळे भरा आसले न्हय, इरिगेशन वाले वयर बांय आहली आनी टाकी आहली। हांगाच्यान पडाशी एक टाकी आहली। हांगाच्यान जेन्ना तळे भरा तेन्ना वयर आमकां वन माळोंग एक कुडचिरे हांगाच्यान उदक सप्लाय जालें। तेन्ना इरिगेशन वाले बांदाचें काम करताले तेन्ना शेतां कंटिन्यू आहली। जेन्ना ते पडाशीची वयली टाकी जाली तेन्ना डायरेक्ट सप्लाय घेतली। तेन्नाच्यान मागीर केलें सांगपाक तेंच्यांनी हांगा काम करपाचें बंद केलें। हळू बांद कसो स्टार्ट जालो, मागीर उदक उरान आलें। उदक उरान जालें म्हणटनी शेतांक सकयल उदक कमी पडोंक लागलें। कमी पडोंक लागलें म्हणटनी हळू मागीर लास्ट पीकच्या टायमार उदक कमी म्हणटनी शेतां पिड्ड्यार जावंक लागलीं। मागीर ते केलें सांगपाक लोकांनी हळू थोडी करता हळू सगळी बंद पडोंक लागली। आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार कितें जाय, हांगा तळें फूल जाल्या उपरांत सकयल बांयो सुकोवंक पावनासल्यो। आतां कितें जाता सांगपाक तळें जेन्नाच्यान बंद जालें एक 10 वर्सांनी आतां हळू बांयो सुकोवंक लागल्यो। नाजाल्यार देवूळ आहा न्हू आमचें मेन देवूळ, थंय म्हटल्यार बांयो अजिबात सुकानासल्यो आनी केन्ना सुकोनासल्यो। आतां कितें जालां बांयचें उदक सामकें कमी जाता। कित्याक सांग हांगासर जे कमी प्रमाणान म्हटल्यार बरोबर बांय सुकोवंक सामकें हे जाल्यो। आतां सकयल हांगाच्यान देवळां म्हटल्यार लोकांची कोणाची भाटां आसा आनी कितें आहा, लोकांक सामकें उदक सामकें शॉर्टेज जाल्यार हांगासर व्हाळ केन्ना सुकानासलो। म्हणजे आतां म्हाका दिसता आमी तरी पयल्या बारीक आसतनाच्यान की लोकांक मिरसांगेचो रोपो जावं आनी कितें जावं भाजी पालो केन्ना विकत हाडिनासले। कित्याक सांग हांगाच्यान सकयल म्हटल्यार लोक भाजी पालो भरपूर लायताले की म्हाका दिसता एक सीजन आमचो हो फूल सीजन म्हटल्यार लोक अजिबात विकत केन्ना कोणी खावंक नासले। आतां ह्या 10 वर्सांक लोक कितें जालां सांग भाजी पालो लावपाक लोकांक मेळना, कितें सांग उदकच मेळना। ओके। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खंडगावकर आणि ओमकार देशप्रभू।